मडगाव पालिका कोयराचे व्यवस्थापन करपाक अपेशी थारल्या। पालिका कोयराचो प्रश्न हाताळपा खातीर सोपे उपाय सोदतात। तांच्यांनी कोयर जळोवपाचो उपाय आपणायला। MMCच्या वॉर्डांतलो कोयर स्वता MMCचे सुपरवायझर जळयतात। तांचे मडगाव पालिकेच्या अध्यक्षान स्पष्टीकरण दिवचे म्हण शॅडो काउंसिल सांगता। RDXGOA ब्यूरो रिपोर्ट। अभी वो जो आग लगा रहा है, हाँ सर, वो क्या है? किसने बोला आग लगाने को? वो सुपरवाइजर हमारा लगाया। हाँ, सुपरवाइजर हमारा लगाया। नाम क्या है उसका? सेबी नाम। सैबी। हाँ उसने लगाया। हाँ सर। ऐसा आग लगाने को अच्छा है? हर नहीं बार सर, सबको धुआं लगता है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा क्यों करता है तुम लोग? हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग उसको क्या करना है। सुपरवाइजर है सर, हाँ। वो पूरा एरिया देखता है, वही ट्रेन करवाता है। सुपरवाइज करके लगा रहे हैं? हाँ सर, अभी उधर लगाया, देखो आगे। उसी ने लगा? हाँ सर, पक्का? पक्का सर। क्यों हम उसको पूछने वाले? हाँ पूछो, आप आराम से पूछो। क्यों? ये पहली बार नहीं, मुझे यहाँ के लोगों ने भी वीडियो भेजे। सही है। समझ गया ना? कितना दिन से लोग बोल रहे हैं आग मतलब यहाँ बवाल हो जाता है, लोग चिल्लाते हैं, बम मारते हैं, फिर भी लगा था। फिर भी लगा। सैबी उसका ना? हाँ। आम्ही स्कुला असताना तेच भाशेन आतांचे जे स्कुला भुरगीं जावं कोणच 3 आराचे आमी शिकतात। आमी हे यूज करपा खातीर आमकां साबार इन्स्टिट्यूशन्स जावं एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आमकां शिकयता। 3 आर म्हणल्यार कितें? रिफ्यूज, रिड्यूस आनी रिसायकल। पूण हो मदलो जो आर आसा, रिड्यूस म्हणटा तो, आमचे मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक रिडिफायन केल्लो आसा। आनी तो रिडेफिनेशन म्हणल्यार कितें? रिड्यूस कशें करप? उज लावप। आनी हे सगळे कडेन आमकां मडगांवान दिश्टी पडटा आनी आमी कंटिन्युअसली हेजेर आवाज उठयत आसा। आज आमी आकें पावले। आकें खंय? सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट आनी प्रतिभा हावजींग सोसायटी हाज्या फाटल्यान। आनी हो एरिया आमच्या मडगांवच्या चेअरपर्सनाची एरिया जावन आसा, ताजे शेजारी पडटा। आनी कंटिन्युअसली फाटले कितले विक्स जाले आमकां लोक कंप्लेन करीत आशिल्ले की हांगा उज घालतात। आनी कोण घालता? म्युनिसिपालिटीचेच लोक घालता जावं कॉन्ट्रॅक्टराचेच लोक घालता अशें म्हणून आमकां कंप्लेन येताले। सो आज जेन्ना आमी गेल्यात थंय आमकां वर्करूय मेळ्ळे आनी जे वर्कर आसा ते सांगपाक लागले की म्युनिसिपालिटीच्या सुपरवायझरान उज लायला म्हण। आनी ताजें नांवूय सांगलां आमकां, सॅबी म्हण। आतां हो जो सॅबी आसा आमी जाणा ते भशेन एक डेडिकेटेड वर्कर, सिन्सियर वर्कर, बरें काम करपी। पूण जेन्ना तो उज लायता ह्या गार्बेजीक जाल्यार ताका कोणाचें तरी इन्स्ट्रक्शन आसतलें। आनी ह्या कारणाक लागून जें कारस्थान आमच्या मडगांवच्या चेअरपर्सनाच्या शेजारा जाता जाल्यार म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन हांणी हाजेर उत्तर दिवपाक जाय की हाका उज लावपाक इन्स्ट्रक्शन दिली कोणें। कित्याक लोक थंय सफर जाता, लोकांक हे फ्युम्स आसा ते ब्रीथ करपाक पडटा म्हणून ते लोकच आमकां कंटिन्युअसली कंप्लेन करता। आनी तुमी हे भाशेन उज लायता म्हणल्यार कितें? हाजेर हें उज लावपाचें जें आसा सिस्टम आसा ती बंद जावपाक जाय कशे भाशेन। आनी हें जें तुमी हांगाच वॉर्डा भितरूच हे वेस्ट डिस्पोज करपाक सोदता तेंवूय बंद जावपाक जाय। कित्याक लोक तुमकां वेस्ट कलेक्शनाचे पयशे फारीक करतात। तुमी हांगा रिंग रोडार तुमी सांगता की भायले लोक हाडून उडयता, हांगा कोण हाडून उडयता? इतले सेंटराक हांगा हें इट इज नॉट ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सिटी। हें तुमच्या सेंटराक सांग, भायर सावन लोक हें उडयना हांगा। आनी म्युनिसिपालिटीचोच लोक उडयता म्हणल्यार कितें? आय मीन उज घालता म्हणल्यार कितें? हें बंद जावपाक जाय। आनी आमी हें उज लावपाचें हें आसात ताजेर आमी कंटिन्युअसली आमचो नदर आसतले। हांव शाबासकी दिता पयलीं सद्या की आखेंचो लोक कशे भाशेन आतां जागी जावपाक लागल्या आनी आपलो आवाज काडपाक लागल्या जे रॉंग जाता तेजेर। आनी अशेंच करून कंटिन्यू करपाचें लोकांनी। आनी असलें कितें रॉंग चलता तेन्ना आवाज उठोवन ते सारके जाग्यार घालपाक प्रयत्न करपाक जाय। नाजाल्यार आमी अशेंच मिसगायड जावन अशेंच उरतले जे आमी आतां फाटले कितलेसो डिकेड्स आमी हे रॉंग आहा ते सोंसीत येयल्ले आसा। But there's only one thing they have been doing over this last 1-2 years. They collect garbage and half the time they're burning the garbage here every morning, and it creates a lot of smoke which is very bad for the health of all the residents of this locality. So my request to the competent authorities and also the shadow council is whether they can get this stopped, because it's bad for all of our health. It's bad for the health of the workers also, because while the garbage is being burned they are sitting there next to the fire and inhaling all this carcinogenic smoke. And of course I don't have to say, everybody knows about global warming, pollution, and I hope the Margao municipality will stop burning, not only here, everywhere in Ake and Margao, where the garbage workers are instructed apparently by their supervisors, it's lasun uday sagle. So that's not the way to do it. So I hope the shadow council can take this forward.